Calling attention, Sri Carlos Ferreira. Speaker, sir, I request to call the attention of the Minister of Public Works to the following matter of urgent public importance. Fear and anxiety in the minds of the people regarding frequent accidents occurring on stretches, mostly concrete stretches, NH66 at Bamboli, Atal Setu, Geri, on main stretch approaching Green Park and also near Green Park Hotel, some being fatal. There's no proper lighting. The concrete roads are so uneven and bumpy. No proper markings, nor signages, nor proper speed limits indicated. No indication of danger zone. No proper monitoring of speed, except at Atal Setu, which will get worse during the tourist season, given the fact that many tourists drive vehicles in high speeds, unaware of the dangers lurking ahead. The steps that the government intends to undertake in the matter and time frame for its implementation. Laning between Karaswada and Bamboli is yet to be completed. The work is governed by EPC contract and has DLP liability period for 4 years. During the contract, he is obliged to maintain the assets created by him safe working conditions. The work and its quality is entirely required by approved sanction of the ministry, is monitored by the authority engineer appointed by the ministry. The work in these two stretches, namely from Karaswada to Sangola Junction and from Mirse Junction to Bamboli, the required signages, including speed limit signages in both the stretches, have been provided. The roughness of the road has been rectified. Required road markings have been provided by the contractor, and work of street lighting is also completed. Ramla strips have been provided as speed calming measures advised by the traffic police, and other measures like providing traffic signals are in process. The government is committed to provide safe and motorable roads to the road users, and there is no reason for the people to have fear or anxiety in their minds on this account, Speaker. Honourable Speaker, when I had asked to start question 9A, which was to be answered on 15 July, I got the written reply, which acknowledges that there are cracks on the concreting. And I had asked this question, the reasons for these cracks appearing on the concrete roads and the measures adopted to rectify the problem. Answer dilato, rigid pavement quality control, quality concrete does have micro and macro cracks due to shrinkage, temperature variations which are in permissible limits. Micro cracks are attended by crack and joint resealing with flexible sealant. Substandard, you are admitting that there is substandard work. How can you have roads, concrete roads, rockade so many cracks zatat? Now I will tell you what is happening also. We are having this problem at Peden Junction. There is a complete danger to people's lives. There is no proper planning. It has become a multi-junction. And people going into Peden station, people coming out from the other side, people going to district hospital. This is completely unplanned. And that is why we are having kind of accidents which are happening. And I think the government should be alive to this situation and take steps. Giving us this kind of reply with high technical words. Rostya rosanso ito rosto samko crack zala futlo ha. Roste fatlen kon break matena fatlen mala. Ata eta shonapasun green paka fude accident zala. Every day this is going on. There are many reported cases, unreported cases. Some are fatal, some are not fatal. Water logging is taking place. Udo botta and udo ami utka hoita. Udo pasun splash jata dusri side in hoita. What kind of IRC standards are being followed by the national highways? We had a meeting with Joshua, MLA of Mapsa, to try to resolve the problem. But everything seems to be going in circles and there's no solution coming. Even from Akoi Kamarkazan, te loka Pede Akoi and Kamarkazan, if there is a proper service lane done to even go up to Basara, the flyover, I think that will be a first relief which can be given, which can be made available. Even that is not being done. Speaker, sir. Arikona, sir. स्पीकर सर, हे रस्ते इतले बॅड झालेले आहा की आता अटल सेतू जो ब्रिज हिंगासरी व्हडले व्हडले बुराक पडलेले आनी JCBचे काम चलता आनी तिका ट्रॅफिक जाम जावन ह्या रिजनाक लागून पयले सद्या म्हाका हिंगा येवपाक लेट जालो. दुसरें म्हाका सांगपाचें आहा हिंगासर आमच्या चिमला आमचो बऱ्यांतलो बरो वेंकटेश कारापुरकार एक आमचो गांवचो भाव वो रस्तो क्रॉस करपाक उबो आसलो. उबो आहा थिंगासर एक ट्रक येवन तेका मारून तेजे मरण जालें. अशें थिंगासर एक्सिडेंट जाले तितलेय जेन्ना लोक चलोन क्रॉस करताले जावं एक गाडी
ग्रीन सिग्नल पडला म्हणून क्रॉस करताले तश्यो थिंगासर गाडयेचे एक्सिडेंट जाल्ले आहा. हे ट्रक ड्रायव्हर पळय येता हे लोडेड येता आनी हो लोड तेंचो कंट्रोल करूंक जाय आनी हे ते कडेन कंट्रोल जायना जावन हे सिग्नल तोडून वयता आनी थिंगासर सगळे आमचे लोक कितलेच 20 लोक आमचे थिंगासर मेलेले आहा ह्या जंक्शनाचेर. हो डेथ ट्रॅप जाल्लो आहा आनी मागता गव्हर्मेंटा कडेन हे सगळीं जंक्शनां मेर्शे जंक्शन तशेंच आमच्या मेडिकला कडेन नॅक्सा कडेन आनी हो इम्पॉर्टंट म्हणजे हो एक इनकम्प्लीट ब्रीज आहा. हो ब्रीज म्हाका थिंगासर फ्लायओवर जो पास जाल्लो एक 10 वर्सां फाटीं तो कित्याक बंद उरला ते म्हाका खबर ना. मात तो आतां फाटल्या दिसांनी एश्युरन्स दिलेले आहा की तो ब्रीज बांदतलो म्हणून. आनी हांव मागता ह्या मिनिस्टरा कडेन आमच्या PWD म्हाका तेणें थिंगा एश्युरन्स दिवचे ह्या ब्रिजाक. हो फ्लायओवर जो ब्रीज आहा हो ब्रीज तेणें कंप्लीट करूंक जावो कित्याक एक्सिडेंट एवॉयड करपाक. थिंगासर एक सर्वीस रोड ना, थिंगा सारके ड्रेनेजी ना, सारकी सिग्नलां ना. फाटल्या दिसांनी अशेंच तर मरत रावले लोक आमच्या लोकांचे कितें जातले. हो एक डेथ ट्रॅप आमच्या हायवेचो आमच्या गांवांतल्यान एक पास जाल्लो आहा आनी हो पास जालेल्याक आमचे कितलेच गांवचे लोक आनी आमची भयणी मरता. हे अशें आमचें जावप ना. ताका लागून आमकां PWD मिनिस्टरान एक एश्युरन्स त्या ब्रिजाचे वयल्यान फ्लायओवराच्या वयल्यान आमकां दिवचे. केदार नाईक. Speaker sir, I request to call attention of Honorable Minister of Public Works to the following matter. Fear and anxiety in the mind of the people of Ramnath. तू सांग तुझे हाजेर कितें सांगपाचें आसा तुका. बटन प्रेस केलें काय ना न्ही. तुका कितें दिसता पळय न्ही केदार, तुका ताच्या रिलेटेड कितें दिसता तें डायरेक्टली तूं विचारूंक शकता, सांगूंक शकता. स्पीकर सर नाव घेतलें म्हणून उबो रावलो. ताका लागून बटन प्रेस केल्लो. बटन दामला. दुसरें कॉल मागीर. स्पीकर सर, जेन्ना आमी जो मेन हायवे NH 66 पळयता तेन्ना सेम सिच्युएशन आसा. आयज तुमी पळयता कालापुरच्यान वयता आसतना ते ब्रीज ओव्हरब्रीज आसा आनी सकयल्ल्यान जो आमी सर्वीस रोडाच्यान वयता आयज थंय दुधसागर कशें उदक वता थंय आयज पायपलायन कांय घातलेली ना आनी पावसांत खूब प्रॉब्लेम जाता आनी बायकान कोण वयता तांकां चड प्रॉब्लेम जाता. तशेंच ज्यो सायन बोर्ड्स आसा, सायन बोर्ड्स ते भोपाळची एक कंपनी आसा ते येता रातचे लायता आनी सायन बोर्ड्स लावपाचे आसता ते 100 मिटर पयस लावपाचे. आतां आमी वयता शिरगांव वयता जावं आमी कुर्का वयता विलेज वयता, डायवर्जन आसा, डिफरंट डायवर्जन्स आसा. आयज ती डायवर्जन आसा ते सायनेज बोर्ड्स आसा जावं मार्किंग बोर्ड्स आसा ते फुडें लावपाचे आनी थंयच लायल्या. मिन्स पयलू कोणाकूच कळना, कोण स्पीड स्लो करपाचें जाल्यार पयलू कळना. सो मिनिस्टरान वचून मुद्दम रिव्यू घेवपाचो, पळोवपाचें, इन्स्पेक्शन करपाचें एंटायर स्ट्रेच. आतां जो म्हापसाच्यान आमी हांगा बसून करसवाडाच्यान बांबोलीम कोर्तालीम बसून जो स्ट्रेच आसा मुद्दम रिव्यू घेवपाचो, इन्स्पेक्शन करपाचें. कारण तें आयज जाल्लें अशें दिसना. तशेंच जशें सांगलां बंपी रोड्स जाल्ले आसा आयज तेजी मॉनिटरींग कांय ना. कशेंय बांदता, खंयचे खंय बांदता. आतां तुमी बसून कोणीय ट्रॅव्हल जाता तांकां कळटा आसतलें की रोड कशें जाल्ले आसा ते. आनी तो बांबोलीम टू आगासायम जो स्ट्रेच आसा तो सामकोच वर्स्ट जाल्लो आसा. तो स्ट्रेचाचेर जे लेवलिंग आसा ती सामकी लेवलिंग ना. आनी तशेंच जेन्ना आमी पळयता मोयत्यार म्हणून आगासायम एक हें आसा थंय कॅटल बायपास जावपाचो आसलो. म्हाका खबर ना, ऑलरेडी तो प्रोजेक्टान आसलो, ऑलरेडी तेजे टेंडरींग जावपाक जाय आसलें आनी ते प्रोजेक्ट हितून येवपाक जाय आसलो. मात आजून पासून तो कॅटल बायपास जाल्लो ना आनी थंय कितलेशे एक्सिडेंट जाता. रिसंटली न्यू वाड्यावयलो एकटो मेलो, तो एक्सपायर जालो एक्सिडेंट जावन. म्हटल्यार जो डेंजरस रूट आसा थंय कॅटल बायपास जो प्लॅन केल्लो आयज तो कित्याक जावना तेंय मिनिस्टरान सांगचें आनी तो करून घेवचो. आनी तुमचे सजेशन जे आसा न्ही एड करा ताका कितें सजेशन्स तेच एड करता. आनी तशीच जे कल्वर्ट्स आसा आयज खुबशे कल्वर्ट्स आसा ते ब्लॉक जाल्ले आसा, उदक फ्लो जायना. रेन वॉटर हें जातलो, फ्लो जातलो आनी वयतलो म्हूण सांगताले, बट आयज ते दिसना. आयज पावसान थंय बुट्टी येता. सो मुद्दमून येवन पळोवचें मिनिस्टरान जावं डिपार्टमेंटल ऑफिशियल आसा, जे मेन ऑफिसर आसा. कित्याक आमी जेन्ना जेईक मेळटा ते सांगता, बट ते काम जाल्लें अशें दिसना. मुद्दम येवन फूल स्ट्रेच परत इन्स्पेक्ट करचो ही मागणी करता मुद्दमूच. स्पीकर सर, नॅशनल हायवे 66 चिंचिंडी टू कुंकोलीं वयता. तितलो मदें एक दांड्यावाडो म्हणून एक जंक्शन आहा. त्या जंक्शनाचे 5 रोड कनेक्ट जातात आनी हिंगा रेग्युलर कॉलिंग अटेंशन It is specific to that particular road.
नॅशनल हायवेचे 66 ताणें मेन्शन केल्या. बसून घे. तू त्या खातीर सांगले रूल समजून घे. स्पेसिफीक टू दॅट रोड तो त्याच्या थोडोसो फुडल्या पार्टाक उलयला इट इज ओके. इट इज स्पेसिफीक टू दॅट रोड. नाही तुमकां जाय आसा जाल्यार तुम्ही स्वतंत्र घाला न्ही तुम्ही. तुमकां तुमकां तुमचो विषय जर मांडपाचो आसा जाल्यार ह्या विशयाचे कॉलिंग एडिशन बाकी विषय घाला न्ही तुम्ही. बाकी विषय खंयचो हांगचो आनी तुमी खंय पावता तुमी तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पावता तुमी. नेक्स्ट Alex Speaker sir, this calling attention covers the distance from Bamboli to onwards. So whatever I am going to ask falls within that area. Speaker sir, I'd like to congratulate, I'm not too sure whether Government of Goa or Government of India, for having appointed a consultant to guide and ensure a quality bridge, Atul Setu Bridge, is constructed across River Mandovi. This bridge has been constructed, and I believe it has been named after a very important personality of this country. And also, it was an ambitious project for our late Chief Minister, Shri Manohar Parrikar. Speaker sir, unfortunately, we have seen that after construction, after inauguration, part of the bridge started sinking towards Mercedes at the entrance of the bridge. Thereafter, we have seen that tar has started peeling off. Speaker sir, the same consultant has, to his credit, with all his consultancy, a bridge collapsing in Gujarat. And yet, he has been appointed as a consultant for this particular bridge. Issue number one. Speaker sir, now we have reached another stage where this government has had to appoint a consultant to oversee this consultant by appointing IIT Chennai. Speaker sir, I, in all sincerity, would like to bring to the attention of the Honorable PWD Minister the fact that bridges have been constructed in this state. 2 bridges have been constructed across River Mandovi. Tar has been put on or applied on those bridges. I'm yet to see a pothole. I'm yet to see the tar coming out. And here this newly constructed bridge is having problems. Is this bridge safe for us to cross, Speaker sir, is my question to you. Speaker sir, I will like to add 2 points. First, what Honorable MLA Alex Papsequer has said, that Atal Setu is really becoming a problem for the commuters. I think Honorable Chief Minister will agree with me. Pothole kal repair kela. If it is repaired yesterday, after 4 days back again you will find a new pothole. And you don't know where it is. 60 speedicher jenna gadi hoita. Now, झप करून pothole दिसता, साइडीची गाडी आहा तेका डॅश जाता, accident जाता. Speaker sir, this is a matter of very much concern to the people of Goa, especially people who are driving 4-wheelers on that bridge. आणि म्हाका दिसता सरकारान हेचेर क्लियर कट येवपाक जाय की ह्या ब्रिजाचेर आनीक pothole आमकां केन्ना पळोवंक मेळचें ना, कित्याक दुसऱ्या ब्रिजांचेर आमकां pothole पळोवंक मेळना, कितें तरी प्रॉब्लम आहा. तू फ्रेश टार घातलो, विदिन 6 months तेका pothole येता. एक कडेन न्हू स्पीकर सर, कंप्लीट तूं वचून पळय, मुद्दम वचून पळय, येवपाचे वाटेन पळय, वचपाचे वाटेन, दोशी वाटेन pothole येता. टार हो रन जाता, म्हणजे हो चड येयले जाल्यार टार कोट्टा आनी फुडें वयता, लारां कशी येता. अशें दुसऱ्या ब्रिजांचेर जायना. पूण म्हाका दिसता कितें तरी टॅक्निकल प्रॉब्लम आहा आनी हेचेर सुटावो करपाक जो आदलो कन्सल्टंट आहा तेजे पयशे दिले काय, तेजेर केस रेजिस्टर केली काय तेका अजुनी पासून असोच सोडला. तुवें बाबा सारकें काम करूंक ना आनी आमी दुसरो कन्सल्टंट आतां आमी न्यू कन्सल्टंट नेमला टू आयडेंटिफाय वाय इट इज हॅपनिंग. स्पीकर सर, आदलो कन्सल्टंट जो आहा तेजेर कितें इन्क्वायरी बसयल्या, तेका आपयला, तेजे कडसून कितें तरी मागला बरोवन, तेजी परफॉर्मन्स गॅरंटी हो तेका बॅन केला गोवानसून आनीक हें करपाक, कन्सल्टन्सी करपाक, कितें केलां हेचेर म्हाका दिसता मिनिस्टरान आयज स्पेसिफिकली उलोवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आनीक पॉयंट एड करूंक सोदता हांव. रायट फ्रॉम गिरी जो बाब एडवोकेट कालूस उलयला, इट इज रियली इन बॅड कंडिशन.
जो फ्लायओव्हर गिरीसून स्टार्ट जाता तो सिंक जायत आहा मदेकात लारायल्ली आहा ताका अशी असो नेमता भितर मागीर परत वयर येता. आतां 4 व्हिलर जर तर स्पिडीन वयतले थिंगा स्पीड लिमिटूच आहा 80 जाल्यार झप करून भितर वयता. आनी हें म्हाका दिसता कोणूच ना म्हणचो ना, कोणाकूय विचार. आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान त्या रोडान आयज वचोनी, कित्याक तो त्या रोडान वचना, तिणें वचोनी. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केन्नाय वयता त्या रोडान. आनी स्पेशली पेडे पावता म्हणसर कितलेच बंपी रोड्स आहा, म्हणजे रोड सिंक जायत आहा. क्वॉलिटी ऑफ द रोड इज नॉट मेंटेन. आतां हे कोण चॅक करतलो? वेदर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वील कॉल फॉर अ जॉयंट इन्स्पेक्शन विथ अ मिटींग विथ ऑल द हायवे चे जितके इंजिनियर्स आहा तांकां घेवन आनी रेक्टिफाय करून घेतलो वा ना तें आमकां कळपाक जाय. स्पीकर सर, थँक्यू. मिनिस्टर. स्पीकर सर, जे क्वेश्चन जे आमकां प्रपोज केला म्हणजे इन द कॉलिंग अटेन्शन, दिस वर्क इज ऑल्सो आमी PWD आमी पळयताच, बट मोर ओवर ऑथॉरिटी इंजिनियर अपॉइंटेड बाय द MORTH इज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर इट. आणि 2-3 प्रश्न तू झाले स्पीकर सर. एक पेडे जंक्शन हो जो डेंजरस जाला म्हणून आमचे आमदारान कालू सामान सांगले भशेन. स्पीकर सर, लोकांक संवय जाला की खंयच्या खंय अंडरपास मागता, थंयच्यान एक सायडीन 800 मिटराचें एक अंडरपास आहा आनी दुसऱ्या सायडीन 1.6 किलोमिटरचें अंडरपास आहा. म्हणजे दोन्ही सायडीन अंडरपास आहा. हो तेन्ना डिवायडर कोणे तरी आमदारान सांगले बंद करनाका म्हणून तसोच उरलो. आज इन्स्ट्रक्शन दिला सर, आयच्या आयज आमी बंद करून घेता आनी ते पोंच्यान वचपाक जाय पळय ताका अरेंजमेंट ऑलरेडी आसा. पूण थंयच जाय म्हणून जायना, कित्याक ताका एक्विजिशन सर स्पीकर सर 2 गोश्टी आहा. ते जागो ना अंडरपास करपाक. पूण 600 मिटर फुडें गाडयेन अंडरपास आनी ते सायडीन 1.6 किलोमिटराचेर दोन्ही सायडीन अंडरपास आसा. सो आज इन्स्ट्रक्शन दिता, बरें जालें आमचे आमदारान सांगलें. कित्याक म्हाका जें सांगलां की कोण तरी पॉलिटिकल मनीस येवन ते ओपन दवरपा लायले म्हणून, पूण आतां आज ते इन्स्ट्रक्शन दिता बंद करपाक. म्हाका खबर आसा स्पीकर सर ते डेंजरस आसा म्हणून, पूण अनफॉर्च्युनेटली ते बंद करून आज इन्स्ट्रक्शन दिला सर बंद करपाक. आज नाल्यार 1-2-3 दिसांनी बंद करून उडयतले स्पीकर सर. कित्याक देर इज अवेलेबिलिटी 600 मिटर्स अवे एंड 1.6 किलोमिटर्स अवे ऑन बोथ द सायड्स फॉर अंडरपास स्पीकर सर. दुसरो जो आसा की जो प्रश्न आशिल्लो की ते जॉयंट स्पीकर सर, हे जॉयंटिंग जे आसा बिकॉज ऑफ क्लायमेटीक कंडिशन्स इट इज देर आर वेअर्स एंड टेर्स आनी दॅट इज हाव द प्रोसिजर इज बीन एम्फेसाइज्ड. आनी वेर एवर द क्रॅक्स आर डेव्हलप्ड एंटायर ताका स्लॅब आसा सर स्पीकर सर, मातयेच्या वयल्यान एक स्लॅब आसता आनी ते क्रॅक जाल्यार ते एंटायर स्लॅब काडून ते पोतून घालता. आनी जे बारीक हेडलायन क्रॅक जाता तांकां भरून आमी काडटा. उतर आमी ऑलरेडी दिल्लें आसा स्पीकर सर. हेय सर थर्ड पार्टी मॉनिटर करता. जे अनड्युलेटींग आसा तेजो रिपोर्ट जो आसा अनड्युलेटींग आसा, इट इज द ब्रीज अजुनूय जे आसा रस्तो इज नॉट टेकन बॅक एंड दीस इन्स्पेक्शन्स आर कंटिन्युअसली हॅपनिंग. Wherever inspections are happening, if you notice, Speaker Sir, they have temporarily, where undulations are more as per the report, they have put tar for temporary measures, but the entire section will be removed and again will put, Speaker Sir. All this thing is taken care of, Speaker Sir, and I am personally monitoring with my engineers, along with the authority engineer, along with the other engineers connected, and amche engineer kaam karta, Speaker Sir, and we will see that before taking the liability over the liability period, all these things are rectified. Then only the liability period will start, Speaker Sir. तिसरी गोष्ट आशिल्ली जी सायनबोर्डाची आशिल्ली, Speaker Sir, जी गोष्टी as per highway condition, म्हणजे directions आसा, all signboards have been maintained and have been put. 500 मिटराचे 800 मिटराचे 1 किलोमिटरचे 1.5 किलोमिटर सायन जे रिक्वायरमेंट आसा ते आसा. एक प्रश्न आशिल्लो की खंय तरी रस्तो भितर सरता आनी थंय सायनबोर्ड घालता डायरेक्शन दिवपाक 500 मिटराचे पयर घासपाक जाय जाल्यार पयस घालपाक जाय. स्पीकर सर, इशू कितें आसा खंय तरी जे आसा हांव पळोवपा लायता, पूण कंडिशन जे म्हाका कळ्ळां की 500 मिटराचेर हो थंयच आसा. इट इज बिकॉज मे बी तेज अ शार्प टर्न जे दिसना अशें करता. हायवे कंडिशन की 500 मिटर 250 मिटराचे पयस आसपाक जाय अशें स्टँडर्ड आसता, पूण खंय तरी शार्प टर्न आसा आनी कितें आसा आनी थंय घालपाक मेळना तर लागीं घालता. सपोज जर ते लागीं घातलेले आसा ते हांव काडून घेवपा लायता स्पीकर सर एज पर चवथी गजाल आसा स्पीकर सर की टार
आतां हांगा खुबशे ब्रिजीस बांदलेले आसा. हांव आमचे सिनियर कलिगाक सांगूंक सोदतां की जो ब्रिज बांदला आनी जे ब्रिजीस चालू आसा तितू भितर एक कडेन खंय तरी प्रॉब्लेम जाला अटल सेतूचेर. बाकीचे तूं पळोवपाक गेल्यार बांबोलीच्यान वयता फुडें वयता जो आतां सिद्धनाथच्या वयल्यान वयता आनी मागीर आगशी देंवता थंय खंय उकडो ना तोय रस्तो ओपन केला थंय वयर येवना. तो म्हणटा पळय अतुल सेतूचेर येयला म्हणटा स्पीकर सर. स्पीकर सर आय एम टेलिंग यू द रिजन कितें आसा स्पीकर सर की दॅट एंटायर IITचो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट येयला जे कन्सल्टंट काडला वो आनी कितें आसा तो IIT रिपोर्ट ऑलरेडी येयला. मंथ ऑफ नोव्हेंबर तो आख्खो टार काडून इन द स्कोप ऑफ द ब्रिज इन द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर L&T जे कॉन्ट्रॅक्ट करता द एंटायर टायर विल बी रिमूव्ड आनी तेणी एक मुदी एक लेयर घातलो तोय इज टोल्ड एडवायज टू बी रिमूव्ड and it will be retarred again the entire stretch at the cost of the contractor. So this is an assurance which I am giving. आणि जे लास्ट जे आशिल्ले Speaker sir, Speaker sir, let me finish. I am not finished. I am not finished. You can ask. Speaker sir, ते कॉन्क्रीटाचे वयल्यान एक लेयर एक काहीतरी एक लेयर घातलेलो तो लेयर आणि त्याचे वयल्यान टार घातलेलो तो आता सर स्पीकर सर तो टार आणि लेयर काढून डायरेक्ट कॉन्क्रीटाचे टार घालून जसे आम्ही दुसरे कडेन घातला जसे तुम्ही बांबोली वयता तेन्ना देंवता तेन्ना तो टार काय उगडवना. सो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग हियर एंड एट द कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर. Speaker Just sir. one small thing. Speaker sir, project पुराय complete जावंक ना. Okay, आमी the defect liability period with their cost आमी complete जो आसा पळय न्ही हो project complete करतले. That's all. Speaker sir, I am not on the issue of cost. You all have very nicely said it will be done at the cost of the contractor, this, that. No issue. My question is, was this a failure on the part of the consultant? You have appointed a consultant. The consultant has guided the project. I would assume the consultant has said you have to put A, B, C, D. Has he failed? Why do I say that? For the simple reason that earlier bridges... CM sir, 1 minute. Earlier bridges that were constructed in the state where tar has been applied without consultants are till today surviving. You have had to appoint a consultant upon a consultant now for this one bridge. It is a shame, Speaker sir. It is a fraud on the economy. एक मिनट. Under Rule 16, Rule of Procedure, Conduct of Business, I move the motion of the to extend the duration of the sitting in the House 15 minutes. Speaker sir, न्यू टेक्नॉलॉजी प्रमाणे तांच्यांनी सजेस्ट केल्ले एखादे जर फेल्युअर गेला आसत हांव ना म्हणना IIT चेन्नई हांच्यांनी रिपोर्ट्स दिला ऑलरेडी आनी ताच्या प्रमाणे आमी परत जो आसा तो टारिंग त्याच्या खातीर करता. Speaker, Honorable Speaker, Honorable Minister made a statement about 1.6 kilometers, there is a flyover. From Giri to up to Green Park, there are already 2 flyovers within 200 meters of each other. Our Peden Junction, there was a proposal for flyover at Priti International Hotel. That was dropped. And this, if you close this, it will cause grave inconvenience. If you're not keeping the side road, I'm asking the service road, at least that service road which goes from Akko, Kamarkazan, which goes down to Bastora Junction, that is not complete. Keep that also. If you keep that, I think much of this problem will be solved immediately. Long term, you can do it later. But at least open this and make this a good service lane. The service lane opens on the highway and then it creates a problem. So this is one request I have. चर्चा खूप झालेली असा एक तर तुम्ही आन्सर दिवन सोपे. स्पीकर सर जी सर्व्हिस लेन म्हणटा पळय तेजे एन्क्रोचमेंट आसा तो प्रोसेस चालू आसा काडपाक टू ओपन द सर्व्हिस लेन. I think we will look into it how it is possible. And we will open the service lane. There is no question of opening. There is no encroachment in that area. No. It's not done only. No, service lane. The acquisition process has come to us. No, it is yours. You have already put the fence outside. No, the railing is out. It is just not done. No, I will look into what you are saying exact location. But right. What I said that both the sides there are underpasses. That is near the flyover. There is encroachment. I don't say no, but here to approach the flyover, there is no encroachment. It's open road.
No, that is. we will It's see- not done. We will examine it, we will see what to do, but what I'm trying to say, that particular junction, Yeah. Peda junction, there are a lot of problems which are happening, which we will, that is why we'll have to close that. And if you are saying access to that flyover, if it's not there, we will look into it. Please. Calling attention to Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.